मये नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर मंदिराचो सरकारी खर्चान जीर्णोद्धार केला। 2018 सावन ह्या कामाक सुरुवात जाल्ली। शेनवारा धर्मीक विधी जाले, जातून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मंत्री सुभाष फळदेसायान कर्मकांडांनी वाटो घेतलो। सप्तकोटेश्वर मंदिर आयच्यान लोकांक देवदर्शनाक उक्ते केला। सप्तकोटेश्वर मंदिर हे दिवाळी बेटाचेर आशिल्ले, म्हणजे 2 वेळा पोर्तुगीज आसतले किंवा हांच्यानी मोडले गेले। हे मंदिर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 350 वर्सां पयलीं हे नार्वे गांवांत सप्तकोटेश्वर मंदिराची स्थापना केली। ताचो फक्त पुन्हा जीर्णोद्धार करपाचो योग आज आयलो आणि फाटले 2 दीस सगळे दैवीक विधी सुरू आशिल्ले आणि आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन महाराष्ट्रातले गड किल्ले हाज्या सगळ्या वयल्यान जल हाडून तेजेर जल अभिषेक करपाचो सप्तकोटेश्वराच्या कृपेत म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून तांच्यांनी आमच्या कमिटीनी मान दिलो, आमचे मंत्री तांच्यांनी मान दिलो, आमचे कमिटीचे अध्यक्ष सरदेसाय हांगासर आसा तांच्यांनी बी जलाभिषेक केलो आणि समेस्त गोंयच्या सगळ्या शिवमंदिरांतल्यान हाडलेले तीर्थ आणि महाराष्ट्रांतल्यान गड किल्ल्या वयल्यान हाडलेले जल हाजो जलाभिषेक करपाचो योग आमकां सगळ्यांक आयलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी।